येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवयाच्यो हेडलायन्स. टॅक्सी चालकांक मुफ्त डिजिटल मीटर मंजूर. 20 ऑपरेटरा खातीर 50% परवानो शुल्क माफ. मंत्रिमंडळाचो निर्णय. राज्यात 11 सप्टेंबराक पडू येता गोग्यांनी पावस. कांय कडेन कमी चड प्रमाणात घेतलो घालून. 12 आनी 13 वेर हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. ऑक्टोबरा सावन सुरू जावपी सध्याच्या पर्यटन हंगामात 20 ऑपरेटरा खातीर 50% परवानो शुल्क माफ करण्याचो निश्चय मंत्रिमंडळान केला. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान सांगले. मंत्रिमंडळान टॅक्सी चालकांक फुकट डिजिटल मीटर मंजूर केल्यात. मुख्यमंत्र्यान हालींच टॅक्सी ऑपरेटरांची भेट घेत चवथीक तांचे प्रश्न सोडोवपाचें उत्तर दिल्लें. ते प्रमाण मुख्यमंत्र्यान ह्या संदर्भात येरादारी मंत्र्या बरोबर बसका घेतली. मुख्यमंत्र्यान आदींच निश्चित मीटर, गोवा मायल्सा खातीर मीटर आनी सक्तीचो बॅच आनी 15 वर्सां सावन राबितो करून राविल्ल्या टॅक्सी चालकां खातीर सूट जाहीर केली. ताका लागून टॅक्सी चालकां मदली घुसमट उणी जातली आनी टॅक्सी चालकांच्यो बरेच तेंपा सावन हुमकळत उरिल्ले प्रश्न सुटावे जातले. मुख्यमंत्र्याक आस्त दिसता. The grant for the 50% of the reduction waiver for the beach sec and deck bed fees and under the tourism check policy 1922 आमी 50% तांकां वेव ऑफ केल्ले आसा. म्हत्वाचे डिसिजन जे डिस्कशन जालें विच इज ऑन द अगेन ऑन काल जे आमी निर्णय मंत्री मेळ्या उपरांत जो जाल्लो ताजेर आज कॅबिनेटान डिस्कशन जालें आनी फायनल जालें विच इज एन फ्री मिटर अलॉंग वीथ द डेटा सर्विसीस. आमी एका वर्सा खातीर जो डेटा इज अप्रॉक्सिमेटली 11,250 रायट 11,250 फॉर इयर हे आमी सगळ्यांक फ्री ऑफ कॉस्ट मिटर जे आसा हे सगळ्या टॅक्सीवाल्यांक खातीर दिता. ताजें इम्प्लिमेंटेशन हे जाता तितके बेगीन सुरू जातलें. ज्यांच्यांनी बसयल्या तांचे सगळे पयशे हे जाता तितके बेगीन तांकां दिले वयतले. दॅट इज वन इन्क्लुडींग द गोवा मायल्स टॅक्सी हांकांय बी मिटर बसतलो. तिसरी गजाल आमी तेंचो रेट वाडोवपाक जाय तो रेट वाडयला. चवथी गजाल जी आसा ती तितूर तांचे ड्रायव्हर्स जे आसा हांकां कंपल्सरी बॅच वीथ द 15 years ऑफ रेजिडन्स. सरकारान हुवार पिडेस्तांक 50% लुकसाण भरपाय दिल्या. कोविडाक लागून जांकां मरण आयलां तांचे फॅमिलींक सोमार मेरेन लुकसाण भरपाय मेळटली. सरकारान कोविड पिडेस्त कुटुंबांच्या लाभार्थ्यांक लुकसाण भरपायची प्रक्रिया सोपी केल्या. मरणाच्या अहवालाची वाट पळोवपाची गरज ना, मुख्यमंत्र्यान सांगलें. फ्लडा खातीर आयिल्ले बरेच जाणांक आमी पयशे दिवपाचे उरलेले तेंच्या खातीर तेंच्या एकाउंटाचेर आज मॅक्झिमम जाणांचेर कांय डिस्प्युटेड नाशिल्लो त्या मॅक्झिमम जाणांच्या एकाउंटाचेर जे फ्लड आयिल्लो तेन्नाचे पयशे जे आसा हे आज आमी ट्रान्सफर केले. आमी कोवीड डेथ रिलीफ जी आशिल्ली 2 lakhs रुपीज जशे फॉर्म आयल्या तसे पयशे ट्रान्सफर करीत आसा. एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 200+ फॉर्म्स अजूनय रेडी जाल्या. तांचे म्हाका दिसता 1-2 दीस फाल्यां पर्यंत सुद्दां आयज तांचे पयशे जे आसा सँक्शन लेटर दिवन मंडे पर्यंत तांच्या एकाउंटाचेर पयशे पावतले. कोवीड रिलीफ पॅकेज आमी जे म्हणटले तितूर काही आमी चेंजीस सजेस्ट केला. हांवें पळयलें की फॉर्म भरता आसतना खुबश्यो प्रॉब्लेम्स हे लोकांक फेस करचे पडटा. आयज तेजे नवें नोटिफिकेशन जे आसा हे आयज येतलें. पयलीं ताका एक एफिडेविट दिवचें पडटलें. तें एफिडेविट दिवचें पडचें ना, सेल्फ डिक्लरेशन दिवचें पडटलें. दुसरी गजाल पयलीं कंपल्सरी पंचायत सेक्रेटरीक सायन मारची पडटली. आतां एनी गॅजेटेड ऑफिसर वन हू नोज डॅट ही इज बिलॉंगिंग्स टू डॅट पर्टिक्युलर ट्रेडिशनल बिझनेस ही कॅन सायन एनी गॅजेटेड ऑफिसर. सो दॅट इज दुसरी गजाल. तिसरी गजाल कंपल्सरी फॉर्म वीथ द कवरिंग लेटर ऑफ द पंचायत किंवा म्युन्सिपालिटी सबमीट करचें पडटलें. तें करपाची गरज ना. डायरेक्टली दे कॅन सबमीट द फॉर्म टू द जे आमचे BDO ऑफिसीस तितूर सोशल वेलफेअराचो जो ऑफिसर्स तालुका लेवलाचेर बसलेलो आसा तांचे कडेन ताणें सबमीट करचें जेणे करून बेगिनात बेगीन फॉर्म ते आमचे कडेन पावतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा भूमिपुत्र अधिकारिणी विधेयकाचेर राज्य सरकारा कडेन 150 सुचोवण्यो आयल्यात. सुचोवण्यांक अजूनय येवकार दितात. भौशीक सुचोवण्यांचो विचार करूनच सरकार भूमिपुत्र विधेयकाचेर योग्य तो निर्णय घेतले. पळय, भूमी अधिकारिणी बिलाच्या नांवाचेर हांवें सरळ सांगलां गोंयच्या लोकांनी ताजेर जी सजेशन्स ही दिवची. दिवप अजूनय चालू आसा. कोणीच कोणाक आडोवंक ना. सगळो जाला उपरांत सारसार हाजेर विचार केलो वयतलो. सजेशन्स येयल्ली आसा सगळ्यां कडेन. म्हणजे ती सजेशन्स हेजो सगळ्याचो विचार करून तेज्या उपरांत गव्हर्मेंट वील टेक द डिसिजन. गोवा 365 खातीर परवरेच्यान श्याम च्यारी. आतां घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. तपासणी करिनासतनाच म्हापशेकारांकडल्यान उदकाची तपासणी बिल आनी भाडे घेतात.
खासगी मिटर आशिल्ल्यांकय भरमसाट बिलां दीत भौशीक बांदकाम खात्यान लूट चलयला असो आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसीन केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो सरचिटणीस संजय बर्डेन उदका खात्याचो हो गोंधळ उक्ताडार हाडलो. असिस्टंट इंजिनियराची भेट घेवन ताचे नदरेक हो घोळ हाडून दिलो. तो म्हणटा वर्सुकी तपासणी शुल्क खर्चाचेर बिल केल्लें तरीकय कांय लोकांक 2-2 खेपे बिलां दिल्यात, तर कांय जाणांक लाखांनी बिलां आयल्यात. पळयात संजय बर्डे कितें म्हणटा तो. वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट असिस्टंट इंजिनियर एका आमी जे उदकाची बिलां जी येतात, इन्स्पेक्शन चार्जीस, रेंट चार्जीस, इन्स्पेक्शन चार्जीस जे इन्स्पेक्शन घेनासतना तेंच्यांनी आयज प्रत्येक घराक आयज बिलां धाडलेली आसा आनी ते सांगता कितें वर्सासून आमी एकदां घेता म्हणून. वर्सासून एकदां घेता तो मिटर रिडर जो आहा न्हू तो येवन हांगा आमकां खंय हे दिता खंय नंबर ऑफ डेज दिता आनी तेणी इन्स्पेक्शन केलें खंय. काही लोकांक वर्सासून 2 फावटी सुद्दां इन्स्पेक्शन चार्जीस येयलेले आसा. म्हापशेचो सहाय्यक अभियंतो महेश किनावडेन सांगलें, सगळ्यांच्यो कागाळी मतींत घेतल्यात. 16,000 युनिट मुफत उदक लोकांक फायद्याचें थारतलें. एक युनिट उदकाचें 1 युनिट 1,000 लिटर आशिल्ल्यान ही रक्कम योग्य आशिल्ल्याचें महेश किनावडेन सांगलें. आता कितें जाता चडशे थोड्यांचे वेस्टेज जाता. सो वेस्टेज एवॉयड करपा खातीर 16 युनिटाचेरूच एक हे लायला. सो अप टू 16 युनिट इफ यू यूज वॉटर देन यू विल गेट फ्री. 16 युनिट म्हटल्यार सर कितलेशे लिटर आसतले अंदाज. 1 युनिट इज 500 1000. 1000. त्यांचो आतां मुद्दो मांडला तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन चार्जीस जे मिटराचेर बिलांचेर इन्स्पेक्शन चार्जीस जे वन्स इन अ इयर लायले जाता त्याच्या बद्दल त्यांचो आर्ग्युमेंट आसलो वीच वी हॅव क्लॅरिफाय. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामोलकार. बऱ्या रस्त्यांची आतां अपेक्षा दवरूं नजो अशी अवतिकाय वचत थंय पळोवपाक मेळटा. आतां सालसदींतल्या वाया चांदोर दवल्ली ते कुडतरी हे MDR रस्त्या विशीं कागाळी आयल्यात. पुऱ्या रस्त्यांचेर फोंडकुलां पडटात. 4 चाकी आनी दुचाकी चलोवप्यांक सर्कस करची पडटा. हाच्या आदीं जायते अपघात जाल्यात. लोकां कडल्यान दरेके गजाली खातीर टॅक्स वसूल करून घेतात, पूण बरी सेवा दिवपाची पाळी येता तेन्ना मात कानार केंस ओडटात. ह्या रस्त्यांची इतली अवतिकाय जाल्या की रस्त्या वयल्यान धांवपी गाडयो आनी वाहन चालक सगळेंच खिळखिळे जावपाचे. PWDन बेगोबेग हांगाच्या रस्त्यांचें काम हातांत घेवपाक जाय. अशा रस्त्या वयल्यान गणपतीच्यो मुर्त्यो कश्यो हाडप असोय प्रश्न लोकांक पडला. हो जो रोड आसा हो दवल्ले साकून चांद्रा आनी तशेंच कुडतरे ह्या जाग्यार वयता. पूण आज हो जो रोड आसा हो रोड सामको बाद जाले कडेन आसा. कितली फाट हांगा पॅच मारून दवरल्या पूण हांगा आजुनी कांयच जालें ना. इतले लोकांक त्रास जातात. लोकांली गाडी पिड्ड्यार जातात. 2 व्हिलर 4 व्हिलर 2 व्हिलरान तर सामके त्रास जाता. फाटल्यान जो कोण बसता तो पडटा म्हूण सांगतात. कितलेशे लोक हांगा पडल्यात पूण आजुनी PWD ऑथॉरिटी आसा ती आजुनी हांगा लक्ष म्हण तें दिलें ना. PWD ऑथॉरिटीन रोड काबार जाले म्हणटकीर पिड्ड्यार जाले म्हणटकीर रोखडे पळोवपाक जाय पडटा. तेणे लोक कंप्लेन करतले आनी तुमी करतो म्हण रावपाक जायना. कित्याक लोक हांगा टॅक्स भरता, रोडाची टॅक्स भरता, कितलेशे हजारान रुपये टॅक्स घेता तुमी. पूण हो जो रोड आसा हो तुमी करपाक खंय तरी फाटीं चल्ल्यात, फाटीं पडले कडेन आसात. तर लोकां कडच्यान हांगा एक मागणी आसा की फाल्यां चवथ आसा आनी हो बेगीच्या बेगीन रोड करचो ना जाल्यार फाल्यां गणपती घेवन येत तांकां सुद्दां खूब त्रास जातले. पूण हांगा आजुनी जाय तशें कितें करतो म्हूण तें कांयच केलें ना. दवल्ले साकून गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत. ब्राह्मण समाजाक कित्याक सतोवपाक लागल्यात. तुमी भाजपाच्यो रॅली गर्दी करून काडटात आनी आमकां SOP पाळा म्हूण सांगतात. ऑनलायन पुजा आमकां जमना आनी लोकांच्या घरा वचूं नाकात म्हूण सांगता जाल्यार दर एका पुरायताक 50,000 दियात. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताच्या SOPचेर उक्तायल्ली एका पुरायत्याची ही प्रतिक्रिया सद्याक सोशल मिडियाचेर वेगान गोंयटा. घरांतल्या गणपतींची पुजा करपा खातीर पुरोहितांनी येजमानांच्या घरा वचचें न्हय, ताचे बदला ऑनलायन पुजा सांगची. जाता जाल्यार लोकांनी आपली पुजा आपणेच करची अशें सांगपी SOP मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जाहीर केल्लो. उपरांत ताणें तातूंत बदलय केलो खरो, पूण कांय पुरोहितांनी ताची ही सुचोवणी बरीच लावन घेतल्या. आयकात सोशल मिडियाचेर समाजीक, सांस्कृतीक आनी धर्मीक वादविवादांनी सक्रिय आशिल्ल्या संकेत जोशीक. तर हांव एक पुरोहित जावन आसा. म्हाजे कडेन जवळ जवळ 400 घराचे गणपतीची हांव पुजा करता दर वर्सा. पोरू सुद्दां इतकी हे आसून हांवें केलेली म्हाजे जे कितें आसा त्यो सगळ्यो हांवें सेफ्टी मेजर्स घेवन हे केलेले. पूण कोणागेरूच म्हाजे तर्फे किंवा म्हाजे ब्राह्मणा तर्फे किंवा यजमाना तर्फे कोणाकूच हेचो कोरोनाचो प्रसार जावंक नासलेलो. कोरोनाचो प्रसार आमी करूंक ना. आमी योग्य ती सेफ्टी घेवन आमी हे सगळे मेजर्स केलेले
आणि दुसरी गोष्ट सांगपाची म्हणजे आम्ही जेन्ना चवथीचो विचार करता आता जवळ एक म्हयनो जालो आम्ही भायल्या आतां थोडे भटजी सांगून दवरतात तांकां तेंच्यो टेस्ट करून ते भटजी येतात आणि गव्हर्मेंट आतां परवा चवथ येयल्या जाल्यार हे सेफ्टी मेजर्स घालता म्हणजे सर्टेन कम्युनिटी एक ब्राह्मण कम्युनिटीक हॅरेसमेंट करपाक म्हणून आतां हे करता कितें तर एक CM साहेबाक सांगपाचें आहा हे गव्हर्मेंटाक सांगपाचें आहा हांव संकेत जोशी तुमी नांव हे करून दवरात म्हाजें कळ्ळें हांव असल्या गजालींक भीक घालिना कित्याक म्हाका ते ऑनलायन बी कितें ते जमाना हांव प्रत्यक्षान वयता म्हाजे सेफ्टी मेजर्स घेवन वयता आनी हांव म्हाजे यजमाना कडेन वचून गणपतीची पुजा करतलो हे म्हाजें आहा कारण तुमकां सांगता हेचेर कारण तुमच्यो आतां BJP पक्षाच्यो जावं आनी खंयच्या पक्षाच्यो रॅली चल्ल्यो तुमी घराघरांनी गेल्यात गांवागांवांनी गेल्यात जाय तशे रॅली केल्यात तेन्ना तुमी सेफ्टी मेजर्स घेतलेले आतां तुमी सांगता आतां तुमकां SOP आनी हें याद जाता आतां म्हणजे सामान्य जनता म्हणजे कोण दिले तुमकां ब्राह्मण कम्युनिटी म्हणजे दिसली कोण तुमकां हा हे हांव सांगता तुमकां हे दिसले कोण म्हाका सांगा आतां ब्राह्मण कम्युनिटीचे पोट आहा चवथीच्यो पुजा आसता हेचेर तेंचे पोट भरतात तर हे CM साहेबान क्लियर करपाचें ना जाल्यार जी ब्राह्मण कम्युनिटी आहा प्रत्येकाक तेणी 50,000 रुपया फाल्यां धाडून दिवचे हो वास्कोचो बाजार वास्को आणि कुशीच्या वाठारांतल्यान वेवसाय विक्रेते आपलो माल विकपाक येतातच पूण ते भायर वस्तू खातीर फामाद अशा बाणस्तारीच्यान आनी फोंडेच्यान विक्रेते हांगा येतात पालिकेन शिस्त पाळपाक लायिल्ली विक्रेत्यांनी ती पाळ्ळीय बी कांय जाणांक हांगाचो माल सवाय लागलो जाल्यार कांय विक्रेत्यांक खंय फटकोय बसलो पळयात मेस्तुरात प्रतिक्रिया आयज हांव आमच्या गणपती खातीर म्हणून हे माटोळेचो बाजार जो वास्को भरता वार्सुकी ताका येयल्लो आनी पळोवपाक गेल्यार तसो रेट हाय ना नॉर्मल आसा आमी जाणा की कोविडची महामारी जी गोंयांत पसरल्या सगळ्या जगात पसरल्या त्याचो इफेक्ट मातसो जाला पण कंपॅरेटिवली तितलो प्रायस वाडोवंक ना तांकांय तेंचे पोट चलपाक जाय तेंचोय धंदो चलपाक जाय त्या प्रमाणे तेंच्यांनी प्रायस दवरलेले आसा हांव ह्या सगळ्या जे म्युन्सिपालिटीनीच जे अरेंजमेंट केल्लें आहा ह्या माटोळेच्या बाजाराचें तें एकदम बरें केल्लें आहा वार्सुकी जाता तेचे पेक्षा बरी सुविधा दवरलेली आहे सगळे जाण सिस्टमॅटिकली आपणाचो हो बाजार करतात आता माटोळेचें सामान घेवपाक आमी हांगा आयल्या हांगा म्युन्सिपालिटीन बरी वेवस्था केल्या आमकां कोणाक कसली लोकांक त्रास बीस कांय जायना वेवस्थीत लोक म्हणजे सोशल डिस्टन्सींग पाळून हें करपाक लागले आमकां बरें दिसलां म्हारग इतलो व्हडलोसो काय ना फोंड्या बाणस्तारी चड म्हारग हांगा वास्कोन सवाय लोक आसा भरलेलो आसा मार्केटान भरलेलो आहा लोक आनी लोकांचो बरो प्रतिसादूय आसा आमी गेली फोंड्या बाजाराक बाणस्तारी बाजाराक आमकां वेपार कितेंच ना एक नग 50 रुपया 100 रुपया तोरंगां दुदी एक रेट कांयच ना वेपार इल्लो वेपार पापड जाल्यार पालो आनी फळां कांयच ना माटोळी हाडल्यार लोक म्हणटा 1,500 2,000 माटोळी पयशे खंयसून जातले लोकांक गिरायक ना बाबा आमी हाडले रीण काडून आतां आमचे पयशे भरोन जाय गिरायक ना मात सुद्दां कांय गिरायक ना बाबा तरी लोक थोडे करून व्हरता ते आनी आमचे श्री गणेशान आमचे पयशे केल्या पुरो उबे गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो गोंयच्या कांय वाठारांनी 11 सप्टेंबरा मेरेन पावस पडूं येता जाल्यार उत्तर आनी दक्षिण जिल्ल्यांत 12 आनी 13 वेर कमी चड प्रमाणात पावस पडटलो हवामान खात्याचो अदमास वेंगुर्ला ते वास्को मजगती गोंयच्या दर्यादेगांचेर उंचेली ल्हारां उसळटली ही उंचाय 2.5 ते 2.7 मीटर मजगती आसूं येता ही शिटकावणी 10 सप्टेंबरा मेरेन लागू आसा वाऱ्याचो वेग वरा फाटल्यान 40 ते 50 किलोमीटर वा 60 किलोमीटर असोय जावं येता 9 ते 13 सप्टेंबर मेरेन वादळी वारो घोळपाची शक्यताय आसा ह्या काळात नुस्तें मारप्यांनी खोल दर्यांत वच्चे न्हय हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365 आणि गोवा 365 च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जातनाय दवरया सोशल डिस्टन्स वापरया मास्क आनी सांबाळया भलायकी सगळ्यांचीच मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो आनी तुमकां सगळ्यांक चवथीची हुनहुनीत परबी